एक नवी भास तुमकां शिकयता. दोनूच शब्दां सडनात नवें भास. म्हजे उपरांत रिपीट करा. क्रिस्तू रिपीट करा. कांय कस ना. क्रिस्तू क्रिस्तू. ताका आन्सर टुमायिनी लेटू. आले बरीत कांय करूंक ना. टुमायिनी हें ग्रीक. टुमायिनी लेटू सांगा पळय. टुमायिनी. आतां हांव क्रिस्तू म्हणटाना तुमी काले म्हणचे. क्रिस्तू टुमायिनी लेटू. हें म्हजें भास आफ्रिकांत. ग्रीक न्हय, इब्रू न्हय. जेजू आमचो बरवसो. क्रायस्ट इज आवर होप. आवर होप इज क्रायस्ट. क्रिस्तू टुमायिनी लेटू क्रिस्तू. आमी आफ्रिकांत कोणीय मेळटा न्हय एकामेकाक गुड मॉर्निंग नमस्ते तें पुरो म्हणना हांव. कोणीय जावं दी क्रिस्तू. हात दिवचें क्रिस्तू. हांगा हात दिल्यार मारतात. ओके पद हात दिता म्हणून म्हाका संवय जावन गेला हात दिवचें. पद आमी हात दिना म्हणचें हांगा नमस्ते म्हणचें. या तें ओके. आतां आयची वाचपां दोनी वाचपां आद्वेंताच्या त्या वाटेर आसात. दोनी वाचपां आनी प्रत्येक जावन आमी वांजेल्याक आयल्यार 2-3 हांव उदाहरणां दितां. मागीर घरा वचून समजून घेवया. हांव उदाहरणां मात दितां तुमकां. उरलें तुमी होमवर्क करा घरा. हिब्रूंत हलाक म्हणटात. हलाक हलाक. वॉक द टॉक. वॉक द टॉक. तुवें उलयल्या बरी सल. तुवें उलयल्या बरी सल. हांव काल आमकां आमचे दोगां पाद्र हॉस्पिटलांत आसले. तशें हॉस्पिटलाक गेल्लो हांगा एक 5 कुटुंब हर एक ब्रेस्तारा मागोवंक येता. हांगा बाळका 7:15 मिसाक हर एक ब्रेस्तार ती हांगासर येतात. हर एक ब्रेस्तारा ती 25 इयर्साचे पयलें जेजूक कोणेंगी तांकां वळख करून दिल्लें. जेजूची वळख तांकां करून दिल्लें. आम थंय हॉस्पिटल ते आसात आनी हांव पावलो थंय आनी थंय एक मानेस रावला. लंबू मानेस. तांकां खुशीच खुशी. म्हाका आपूण म्हणटा फादर फादर बन्निली बन्निली म्हणटात. ಏನಾಯಿತು ಇವರು ನಮಗೆ ಇವರು ಫಾದರು ಇವರ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಇವರು ಹೇಗೆ ನಡೆದರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. म्हळ्यार वो आमचो पोदोर. कोण आमचो पोदोर न्हू. आमकां कालें केलें ताणें क्रिस्ताची वळख दिली. 5 फॅमिली हांगा येतात. 7:15 तुमी आयल्यार हांव सगळ्यांक तुमकां वळख करून दिता. सोडून नासतना येतात. नॉट ए सिंगल डे सिंगल थर्सडेज. येतात ते मिसाक येतात. म्हाका म्हणटात फादर आची जिणी आमची जिणी. फॉर सरप्रायज एक दीस वो दादलो घोव जस्ट मॅरीड कपल्स न्यूली मॅरीड कपल्स एक हप्तो जालो कोण ना. ताच्या आवयन कालेंगे वाण दिलें खंय बशी भरून कालेंगे रागयलो म्हणून बशी काण तुमी करता ते गुतून जातले थोडे बशी काण कण्ण उडयलो खंय. इगर्जे घेतात मागणें करतात पुरो करतात. पूण पळया नवें चेडूं घरा आयलां. एक 2 दीस जाला मात्र ह्या दादल्या ह्या चेड्यान बशी भरुल्ली बशी कण्ण उडयले. इमॅजीन. ह्या घरच्या घरा ह्या घरा हांव सदां येता भेट दिता. ह्या घरा हांगा तसा ह्या शक्तीनगरांत आसा. हर एक दिसा सकाळीं 1 घंटेच्यो मागणे गोतून कितले जाणांचे तुमच्या घरा मागणे आसा म्हणून 1 घंटेचे मागणे. सांजेर परतून 1 घंटेचे मागणे. हांव पयस आसतना तांगेर येवन रावतालो. आमचीच गांवची हांगा रावतात. तशें हांव थंय रावतालो. 1 घंटो सांजेचे मागणे. सकाळींचे कामाक येचे पयलीं 1 घंटो मागणे. ह्या वाठारांत हें चेडूं शिकलें. देवाचें शिकोवण थंयसर देवाचें उतर थंयसर जेजून सांगिल्लें बरी जिवीत तांचें. आतां ह्या घोवाच्या घरा पळया पळय. सोम्या म्हणून मागणें करतात. म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राज्यांत रिगासोना. कोणाचें स्ट्रॉंग फावंडेशन ती वयर येतात.
आतां पळय हांगा पूण हें चेडूं बरी जाता आतां कांय प्रॉब्लेम ना पूण तें कालें म्हणटा म्हाका ते म्हणाले फादर हांव ताची जिनी बदलिता म्हणून आनी बदलिलें जिनी बदलिलें आतां बरें करून जी येतात हांगाच आसात लागींतात हांगाच आसात हांगा एक दिसा मिसाक येतात हांगा आसात आनी एक उदाहरण मुख दिता नवी जोडी काजार जाली 7 वर्सां जावन तांचें कालें तें मोगाचें जिवन कालें तें म्हणटात तुमी मोगाचें जिवीत कालें म्हणटात हय मोगान जियेतालें तें तांचे मदें लावू गिवू पुरो आसलें नो प्रॉब्लेम आसलें बरें करून आसलें न्ही आतां काजार जावन एक एट द मोस्ट 1 मंथ 1 मंथा भितर डिवोर्स ताच्या फ्रेंड्सांनी म्हजे कडेन सांगलें फादर तांची फ्रेंडशीप 7 वर्सांची फ्रेंडशीप जस्ट कुडीची ओडणी मात्र थंयसर कालें एबसेंट जाल्लें कालें नातिल्लें आध्यात्मीक ओडणी नातिल्ली आमच्या सबारांच्या कुटुंबांनी अशें जाता फिजिकल अट्रॅक्शन्स मॅटिरियल कालें जावं दी वस्तू जावं दी कालें जावं दी फिजिकल अट्रॅक्शन खंयसर तुजें आध्यात्मीक अट्रॅक्शन आसना जिवीत खस जाता त्या जाल्यार काळून जाता तो आपले जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आयकता मीस पुरो करता तो आपलें घर रेवेर बांदिल्ल्या एका हेड्डा बरी साबार पोटी हांव आनी तुमी हेड्डा बरी जाता उलोवचें दुसऱ्यांच करचें दुसऱ्यांच सो आमी हेड्डा बरी जाता पावस वतलो इल्लें कालें जालें गेलें देव नांत म्हणटा मस्सना न्ही आमी इल्लें गडबड जालें मात इल्लें गडबड जालें पावस वतलो आवड सडलें चडवरें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें आनी अशें सगळें सत्यानाश जालें मस्त जाणांची कुटुंबां अशें आसात मस्त जाणांची आध्यात्मीक जावन आमी कदाला फाटीं उरता देवाचें उतर तें शिकोवन इगर्ज मत आमकां कितें शिकयता त्या दिशेर आमी जियेनातल्यार आमी ह्या हेड्डा बरी जाता इल्लेशें आमी म्हणटा देवान म्हाका कांय करूं ना म्हणून देवान म्हाका कांय करूं ना म्हणून फादर म्हाका देवान कांय करूं ना फादर देवच ना म्हणटा आमी मस्तना न्ही आमकां गरजेचें ताका जेजू म्हणटा आमी जें कितें आमी उलयता तें आमी खरण्या रुपार दाखोवन दिवंक जाय हांवें सांगलें तुमकां पयलें उदाहरण दिलें हांवें ह्या मनशाचें जिवीत फादर आज मुसेरी आमकां एक तो जियेता देवाच्या उतरां प्रकार तो जियेता इगर्जेच्या आदेश कालें तें त्या शिकोवणे बरी तो जियेता त्या देखून आमकांय आतांय स्फूर्ती जाता आमचें क्रिस्ती जिणी बरें करून शिकोवंक तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी आडवेंताच्या कालार आसा एक चिंतना आमचें आमी चिंतना थोडी चिंतना आमच्या मुखार दवरुया आनी पळया आमी कशें आमचें जिवीत क्रिस्ता बरी जियोंक ट्राय करियेत म्हणून इम्पॉर्टंट इज दॅट देव कांय उणें करना मस्त बेसांवानी आमकां भरता पूण हांवें कशें जियेत म्हणून ताका आमी म्हणटा वॉक द टॉक द वॉक तूं कितें उलयताय तशें जिये तूं कशें शिकोवन दिताय हांव म्हाकाय लागता म्हाकाय लागू जाता हांव कशें हांगा तो उलयता तशें म्हजी जिवीती जियोंक जाय तर ह्या मिसाच्या बलिदान आमी पळयत आसतना देवा लागीं मागया तर आमकांय एक काडपा भाशेन आमची मनां आमची काळजां आमची आत्मे बांदून हाडूंक
ताचे आशिर्वाद. Bible diaries are available now in English and Konkani.